मजा आया। ठीक है, ये तो सिंपल डिश था। नाउ द अनदर टारगेट It फॉर देम। wasn't simple, chef. या इट इज अ सिंपल डिश। No. खीर आजकल तो नहीं, 10th पास होते ही बच्चे लोग जब ट्राई करते हैं जो इंटरेस्ट देयर इन योर माइंड एंड आई हैव टू बी सम मास्टर शेफ एंड ऑल द थिंग्स दैट दे सी ऑल दिस प्रोग्राम इन द टीवी and they have an interest on their mind and they start creating such kind of things, na? So they do after 10th they finish, no? They start making kheer and all the things. That was very Okay. bad. That was No, very no, bad. it is not bad. It is a truth in the market. But That this you task don't know was the not ingredients. easy, yeah. Yes, This task was not easy. Task was not easy. That too in front of the camera, it is not easy. Okay, but still that I can appreciate your effort. Yay. Okay, and the another dish is Oh, what another dish? One dish Then- is enough. no. Chef, one dish is enough. Second dish, please, you show before we do some No. more blood. You take a break. Welcome back to Gestos Bite It. Okay, these two people have made a very delicious kheer today. Okay, very nice. Okay, I appreciate it. Okay, so there is one more task for them. Okay, one which not be ended. Okay, this some ingredient I have give it. To reduce their effort, I give one marinated lamb with them, to them. Now we'll see what they are gonna make it. I'm not gonna tell anything to them. The last time I have did the same thing, but now I'm giving some small hint that marinated lamb. It is not a beef, not a pork, not a chicken. It's lamb, which is marinated. Okay. One more hint. This dish belongs to the Middle East countries. Okay, which I have done so many episodes, at least 4 or 5 episodes on the Middle East countries. Okay, so this is another hint for them. Okay. कसले एक डिशी शोधून काढले आमच्या खातीर म्हणून घे And lamb is one thing which I do need. So I don't know. पण what आमकां lamb dish. प्रिपेअर करपाक जाय तिला म्हणल्यार काय ना आपण एक सांगतो तुका Pepper तरी कापून दिले रे. कापून दिले हा एक काम कर बारीक चॉप करते स्टार्ट चॉप कर पहिली आधी पहिले कानो कानो काप तू पण मात्र असं इंग्रेडिएंट्स किती आसा गो सांग बच्चे तेंका व्ह्यूअर सांगू ये बनाने के लिए आपको चाहिए मिंट पेस्ट, पेस्ट थोड़ा सा तेल, बेल पेपर जो हमने कट करके लिया है. स्क्वेअर किती केला शेफ? आव तो आता बारीक करपाक वावर आमचा. मंचुरियन करतात तुका खबर आहे मग कशे ते लाइम, कांदो, एक्सक्यूज मी, अरे ती कसली डिश रेसिपी हा स्टिक्स गो ते बेस्ट गो ते हे करून खावपाक आसता I don't think so. And chef also said it's a Middle East. कितें तरी कसली तरी कर माझी हिंट दिल्या ताणें. शोधून बरें काडटा एक गो शेफ कितली तंदूर बिंदूर कितें करचें पडटा कितें? अगं काय ना हांव तुका सांगता आतां तेल घाल तो ते हे घाल फ्राय कर नाल्यार रेडी अविनाश I don't think so. मच्छराव हांव बरोबर करता एक उडोवया ते सध्या हांगाच ते. तू म्हाका सांग तू कानो बारीक कित्याक चिरता? शेफ इज राव स्मार्ट. कट तरी करता तो ताणें हे स्क्वेअर केला अविनाश. कर गो आमी चॉप करी ओके अरे पण म्हाका दिसता कितें सांग अविनाश ती डिश आमकां एकदां दाखयल्ली ताणें वेरीन वी पुट इट इन द स्टीक आनी ते तव्याचेर फ्राय करप. हांव समजलो घे सांग मंचुरियन कशें करता तशें घेतले फ्राय केले काम जालें आमचें म्हणून I don't think so. Otherwise, why he would have kept it like this? See? अशेंच करता मगो मंचुरियना खातीर तुका No, yeah, not such a big ones. मागीर आतां हो तूं म्हाका चॉप करनाका म्हणटा See, everything is square. बाबा एक दर 4 जाणें दवरलेले स्क्वेअर आनी बाकीचे बारीक केले. Everything is square. म्हाका दिसता तुका कानो. What are you doing? But it is not coming square. ताजे पळय कशें स्क्वेअर आसा म्हणून हांवें बरोबर काडलेले पळय स्क्वेअर करता तुका You are going to waste on it. हांव कट करता मग This is nonsense. At least mine is better square than Why? this. See, this is actual square of Avinash and this is actual square. Mine is better. Avinash, किती चल्ला किती तुझे? What is this? See, this is not going to तू match कर this. तर हांव ना हांव याडी वयता ताका आमी तरी कितें करतले पळय तूं आतां कितें करामती करता तें कळटलें आतां शेफ नो मेरा
ऑनियन खराब किया म्हणटलो तो. तो म्हणटलोच गो की अविनाश पळयतलो घालून पुरो हे पुरो आणि प्लीज डोंट वेस्ट दिस ऑनियन. तितून बारीक चॉप करा तुमची भाजी आणि कितें कितें आसता तितून मातसो यूज करा. ओके लेट्स नॉट वेस्ट एनीथिंग. ऑनियन कट करून अविनाश झालो. आम्ही जसे चिकन बार्बेक्यू करता पळय तशें करूया. कितें म्हणटा शेफान बाबड्यान मॅरिनेट एक मात करून दवरला. ते तर कितें घातला पळय तूं कितें आसा ती Mint, I can smell, I can see some chilies, I can see some yogurt. योगर्ट बी आसा न्ही. आहे लसूण असं असं दिसता आमकां. म्हाका जिऱ्याचो वास कसो लागला. जिरे ना जिरे. ना मे बी म्हाका तो Still will ask chef. येस. Okay. So आता हे ते कशें करपाचें. काय ना हांव दाखयता तुका. सो एक कॅप्सिकम. ग्रीन घातली न्हू घालता. पयली एक कॅप्सिकम घाल. हांव एक कांदो घालता. कितले घालूं. जितले इझी आसा तितले इझी ना. गेले. तरी बरें शेफा. माझा चड कांदो घालया. तू कितें घालता ती घाल बाबा. अविनाश शेफाक एक विचारूंक जाय की हे चिकनाचें जावं शकता. चिकनाचे जावं शकता पनीराचे जावं शकता. हांव सांगता न्हू तुका. शेफ अविनाश जोशी. येस. हे पळय हे जालें न्ही. येस अँड रेड. आगो असो घाल. टोपी कशी घाल परती टोपी घाल नाका. लायक दिस. येस. आनी दोन घाल तर बरें दिसता. नो आय डोंट वांट टू स्पॉइल इट. आपण आमची झाले आमचे रेडी जाले. फायनली. तुम्ही पळोवं शकता पळय आमी कितले नीट क्लीन अशें केल्ले आसा. Yeah, very clean. येस. I'm just worried for only one thing. आम्ही हे केला. I hope the method and procedure is same what chef expected from us. येस. त्या सायडीक दवर. पण म्हाका दिसता ते आमी हे घेतला न्ही मटण तेज्या बरोबर सून चिकनय घेवय म्हटलें पनीरूय घेवपाक जाय. मशरूम लावं शकता. मशरूम आय थिंक एकदा हांवें खंय तरी खायला आय डोंट रिमेंबर. बेल पेपर आसा पळय मदीं एक म्हाका दिसता तो बटर गरम जाले गो. मशरूम आसा तोय घालूं येता. ऑयल घालूया तूं. घालूं अविनाश. घाल फ्लेमूय हांवें बारीक केल्ली आसा. पळय मसालोय आसा. पुरो. मिंट लीव्सचो एक बरो वास येता. बरें जालां शेफ पळयत आमकां म्हणपाक गेला वास बरो आयला म्हणून. म्हाका दिसता ते आमी एनवायरमेंट जसो तयार केलो हा. बरें जाला वास ते नक्कीच बरें जातलें. बरें जातलें. शेफान ही असली कित्याक डिश दिली म्हाका कळना. हितून चड टायम वयता मगो हें भाजपाक आनी हें करपाक. आणि आय रिमेंबर शेफ हॅड टोल्ड अस वन्स की चिकना परस मटनाक चड टायम लागता.
काय ना, chef is also smart. He has given us task and he's testing our patience also. तुका सांगतालो तो मसालो त्याच्या वयर घालू नाका. अरे but then how you are supposed to waste it? ताजो ताका लागतो. तो जवळ तुझं ते तव्याकूच हेकाच गेलो मग पॅन हेकाच गेलो मग. Cook with patience. साईद आयले आमची. Cook with patience and cook with passion. अविनाश मातशें तरी जाला कशें दिसता. झाला. कोयला बंद है दिखता है. Oh my god. नाही गो कोयला बिला काय ना. Is it burnt, chef? सारखे आहे गो. नहीं बच गया. हाँ बच गया. बच टेंशन गया. बच गया. Okay, before कुछ आप बोलो. This is what you were expecting from us. Yes. Yay! I think Avinash, either There you I. go. अभी आप इसे टेस्ट करो. पण आम्ही मीठ घालून मिसळलं का तुम्ही? हा घातलं पण. कुछ नहीं chef. वो खाते देखो ना. कुछ बोलो. Good taste. Yes. सुटले गो आपण एकदा. और हमने जलाया नहीं इसे इस बार. Now guys, they have made good efforts. They have done a very good dish and all the things. Congratulations, guys. Thank you. सो हो एक आमचो प्रयत्न आशिल्लो की तुमच्या समोर एक ल्हानशी अशी डिश हाडपाची. खरेंच शेफान आमकां सरप्रायज केलें. म्हणजे ह्या किचनान अविनाश इतले शेफ्स आयले, इतल्या शेफांनी तरेच्यो डिशीज दाखयल्यो आनी आयचो दीस. आयचो दीस एक वेगळोच दीस आशिल्लो आमच्या खातीर. एकदम शेफान सांगलें की तुमी आयज डिश रेडी करपाक जाय. ऑन द स्पॉट इन्ग्रेडियंट्स दिले. एका शेफाकूय त्यो डिशीज आवडल्यो दोन्ही. आमचो एक प्रयत्न आशिल्लो जो आमी तातूंत सफल जाले का ना जाले हे तुमी आमकां कळोवपाक जाय. Definitely. You can contact us at features@prudentmedia.in. आता तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite, eat and stay connected with us. आणि दर शुक्रारा सांजे 7:30 वरांचेर आणि 9:30 वरांचेर बायट इट प्रोग्राम मात्र पळोवपाक विसरो नाकात. या फावट बायट इट चुकला आसत जाल्यार लॉग इन टू www.prudentmedia.in. Yes. Keep watching Prudent. Are you ready, guys? Yeah. No. Chef, you have to go ahead, mama. I can do it. Popcorn. Okay.